इराण अमेरिका गैर वाटता इस्रायलाचे तेहरान आणि बेरुटाचेर हल्ले अमेरिकेन बंद केल्यो सौदी अरेबिया आणि कुवेटातल्यो एम्बसी अमेरिकनांक गल्फ देश सोडपाचो संदेश। गार्बेजीचेर ताबो हाडपाक काडिल्ले DRS येवजणेचो सोऱ्याच्या धंदेकारांक त्रास, सरकारान व्यावसायिकांक विश्वासान घेवंक ना, ट्रेनिंगूय दिल्ली ना, व्यावसायिकांचो आरोप। मेणकुऱ्या सोमारा होळी चडयतना आंगार होळी पडून 42 वर्सां पिरायेच्या प्रणव मिशाळाक जीएमसीत उपचारा वेळार मरण, तो IRB हेड कॉन्स्टेबल। मुख्यमंत्र्यान उक्तायलें दुख। करंजाळे दर्याकुशीच्या झोपांनी सापडली कुशिल्ली कूड एका 40 ते 50 वर्षाच्या दादल्याची म्हूण डुबाव। पाडी बारचे वलतार गॅस टँकर उमटून गॅस जावपाक लागली लीक, ड्रायव्हर जखमी, उजो पालोवपी दळान वेळार प्रकरण हाडले नियंत्रणात म्हूण व्हडली दुर्घटना टळ्ळी। चिंचिणी एका घरात उजो लागून खाटीर आशिल्ले एका 70 वर्साचे सुमती नायकाक मरण, भाव गंभीर जखमी, उपचार सुरू। अमेरिका आणि इस्रायलाक हे करपाचो अधिकार दिला कोणे? इराणाचो सुप्रीम लीडर खोमेनीक मारून उडयल्या उपरांत जम्मू काश्मीराचो मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाहची टिका। ॲडव्हान्स लायट हेलिकॉप्टर मिळवपाच्या भारताच्या संरक्षण मंत्रालयान सुमार 5000 कोटीचो केलो करार। गैरराजच्या वातावरणात एअर डिफेन्स सशक्त करपाचो भारताचो प्लान। पाकिस्तानाचो अफगाणिस्तानातल्या तालिबान जवानाचेर रात्यान परत हल्लो, 67 अफगाण तालिबान जवानांक मरण। दक्षिण आशियांत चलतेले गैर लक्षात दवरून फ्रांसान UAEचेर डिप्लॉय केल्यात फायटर जेट। मिलिटरी बेसाची राखण करपाचो फ्रांसाचो उद्देश।